GTC प्रॉपर्टी पळोवपाक आयला. हांगा येतकच कळ्ळें की जी घरां जी आसात हे प्रॉपर्टीन 7 घरां आसात. दॅट इज क्वायट ओल्ड, खूब जुनी घरां सिन्स 1986. 76 acquired. 76 नो डावट. आयकप आनी प्रत्यक्ष पळप हातूंत फरक आसता. इटी आयकतालो, आज हांवें हांगा येवन हें पळयलां. पळयतकच खुबश्यो गोश्टी लक्षांत आयल्या. आज आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर ही लोकल म्हणजे ही एरिया तांचीच पडटा, तांचे कडसूनय खुबश्यो गोश्टी कळ्ळ्या म्हाका. आमचे ऑफिसरूय आहात, तांचे कडसून जाणून घेतल्यात आनी ताचेर आतां फायनल सोल्युशन काडप. इवन दो फ्रॉम 1986 टील 2019 कितलींशींच वर्सां जालीं. प्रॉपर्टी तशीच आसा आनी ती इतलीं वर्सां आसूनय ती टेन्शनान आसा. तांचो रायट म्हणटात पळय, हक्क म्हणटा तो तांकां मेळूंक ना. ताच्या खातीर दोनूय गोश्टी करपाक जाय. एक, प्रॉपर्टी सांबाळप आनी तांचे बरोबर जे 7 घरां जे आसात ते मालक जे आसात तांकांय सांबाळूंक जाय. हे करपाची गरज आसा. पण इतलीं वर्सां ज्यो गोश्टी जावंक ना. विथ द लिडरशीप ऑफ अवर हॉनरेबल मिनिस्टर माय गूड फ्रेंड मिस्टर मायकल लोबो, ते आनी हांव मेळून इतलीं वर्सां जी गोश्ट जाली ना ती इन शॉर्ट पिरियड आमी ती करून दिली, जेणे करून प्रॉपर्टी बी सेफ आनी ते आमचे लोक आहा पळय इतलीं वर्सां तांचे जाणटे पुर्वज म्हणटा ते गेले आतां ते आहा तांकांय सेफ करप ताजे खातीर करतले. बाब सोपटे हेज कम ओवर हियर. इतलीं वर्सां जालीं हो प्रश्न जो आसलो 7 घरांचो हो पेंडींग आसलो आनी खंय तरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाय कोर्ट, एस्टेट ऑफिसर हेंचे कडेच ती केसी चालूच आसल्यो आनी अननेसेसरी दे हॅड टू स्पेंड मनी. ते पयशे दीत आसले. आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा बसोन, एडवोकेट जनरला वांगडा बसोन, ट्युरिजम मिनिस्टरा वांगडा बसोन बाब सोपटे आनी हांव हो प्रश्न म्हाका दिसता सुटावो करपाचो आयज टायम येयल्लो. हिंगासर ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची घरां लँड एक्वायर केली 76-77 आनी ही घरां जाली मोर दॅन 200 इयर्स हिंगासर आहा. सगळीं मातयेची घरां. आयज तेंची घराची कंडिशन बॅड आहा. उदक रोडा वयरसून तेंच्या घरांनी वयता भितर, कित्याक ती मातयेची आनी जमनीन भितर आहा ती, म्हणजे लेवल ऑफ द हावज इज बिलो द ग्रावंड. सो आयज तांकां रिपेर करून दिवपाची गरज आहा. तेच बरोबर तांकां सेटलमेंटूय करून दिवपाची गरज आहा. सो वॉट एवर दे आर एक्वायरींग रायट नाव विथ द हेल्प ऑफ द सर्वे डिपार्टमेंट आनी आमचे GTDCचे सर्वेयर्स, ऑफिसर्स, चेअरमॅन्स, चीफ मिनिस्टर, हे एकदां प्रॉब्लम सॉल्व करून तांकां सारके फेन्स करून दिवपाक जाय, कंप्लीट कंपाऊंड घालून दिवपाक जाय. सो तेजे भायर आनीक तेणी येवप ना. आनी तेजो भायलो जागो हो लोकलांक, जे आमचे लोकल गोंयकार हिंगासर माडांनी म्हणून बसपाक येता हिंगासर मार्च, एप्रील, मे 1-2 म्हयन्यांक ते आसता हिंगा, न्हांवपाक येतात. थोडे जाण हिंगासर पिकनिकेक येता आनी लोकल हिंगासरले लोक फुडें सरलेले आहा हो जागो मेनटेन करपाक, क्लीन करपाक. तेच्या वांगडा आमची विलेज पंचायत कलांगूट, नेवील प्रॉयन्सा लिडरशीप घेतलेली आहा क्लीन करपाक. तेच्या वांगडा ब्रिटोज, सेंट एंटनीज आनी बाकीचे सगळे मारी आनी सगळे खूब जाण आहात. ते सगळ्यांची नांवां घेयना, पूण हे सगळे जाण फुडें सरल्या, यूथ सगळे फुडें सरल्या की हो जागो क्लीन आसचो. कित्याक आयज तुमी पळयत जाल्यार हिंगा सगळें क्लीन आनी हो आमी कंटिन्युअसली क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करतले. थिंगा 6 लेबरर घातल्या. हे 6 लेबरर हिंगासर जे स्थानीक रेस्टॉरंट्स आहा, हे वाठारांतले रेस्टॉरंट जावं ब्रिटोज आसूं, सेंट एंटनी आसूं, काफे लावार आसूं, रोमियोज प्लेस आसूं, हेणी सगळ्यांनी स्पॉन्सर केल्ले आहा 6 लेबर्स 15,000 ईच. आनी हे 365 डेज हिंगा काम करतले, बीच मेंटेन करपाक आनी ही प्रॉमिनादूय मेंटेन करपाक. जे GTDC जितले आमकां करूंक शकता तितले ते करून दितले. बाकीचे सगळीं कामां आमी क्लिननेसाची आमी करून दितले.